श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हांची आज जयंती आणि अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती भारत सरकारान ठरयल्या की गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून तो मनोवप। हांव आयच्या दिसा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारताचे माजी प्रधानमंत्री हांकां याद करता आणि याद करता आसतना सातत्यात पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तेद्या वेळार हे अब की बारी अटल बिहारी हे एकच स्लोगन दिताले। तांचे सरकार 13 दिसाचें सरकार पुराय देशात पळयलां, तांचे 13 म्हयन्याचें सरकार पुराय देशात पळयलां आनी तेज्या उपरांत पूर्ण एक टर्माचें सरकार सगळ्या देशात पळयलां। ते अपोजिशन लिडर म्हणून तांचें भाशण हे प्रसिद्ध भाशण पुराय देशभर प्रसिद्ध आसा। जेद्या वेळार कारगिल युद्ध जालें तेद्या वेळार तेंच्यांनी कशा पद्दतीन तेन्नाची प्रधानमंत्री ही इंदिरा गांधी हिची स्तुती केली आणि कशा पद्दतीन ह्या देशाक फ्रंटाचेर वचपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी तेद्या वेळाच्या सरकाराक दिल्लो तेंको हो तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो। तांच्यांनी आपल्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुशासन हाज्या खातीर गुड गव्हर्नन्स हाज्या खातीर तेन्ना घेतलेले रिफॉर्म आमी पळयता आणि तेच रिफॉर्म परत एकदां आतांचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी फुडें वचत आसा। एक सगळ्यात पयली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या काळात सुरू जाल्ली योजना आशिल्ली। तीच योजना प्रत्येक गांव व शहरा कडेन जोडप म्हणून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही सुरवात जाल्ली आणि ताज्या उपरांत ई गव्हर्नन्साची सुरवात ही त्याच्या सरकाराच्या कार्यकाळात ह्या भारत देशात जाल्ली। मदल्या काळात ती ठप्प पडली, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 2014तल्यान परत एकदा ही खूप मोठ्या प्रमाणात सुरवात केली आणि म्हणून तर आज आमकां डिजिटल इंडिया ह्या क्रांतीच्या सकयल डीबीटी आसतले, स्वच्छ भारत आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, खेलो भारत आसतले, फिट इंडिया आसतली, क्लीन इंडिया आसतली, अशी वेगवेगळी मिशन आमकां सातत्यात पळोवपाक मेळटा आणि त्याच डिजिटल क्रांती आमकां ह्या पुराय देशात घडोवन आयल्या।